सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज 6वें नोवेन सांतानाचे कितें भाशेन आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया भोव करून आमच्या जाणट्यां पासत जीं कोण एकसुरी आसात तांचे पासत आनी जीं कोण आपल्या जाणटेपणान कोश्टवतात तांचे पासत कितें भाशेन ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता देवाक दिनवासून जुआना पियेदाद कॉर्तेज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया क्लेवन अग्नेलो कॉस्ता आनी दिलायला फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. चूक जाली. दुसरें तेसांव आयज आमी भेटयता देवाक दिनवासून कामिलो आब्रांचीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपल्या जल्माच्या दिसाक जोझफ फेर्नांडीस हो आमचो भाव ICUआन आसा, सिरियस आसा. कितें भाशेन ताका पेकोणेचो हात लाय म्हूण मागुया. एंटनी फेर्नांडीस आपली भलायकी पासत मागता, ताचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन मारी मागदलेनाचो उगडास करता आनी तिच्या परबे दिसाक खेरीत भाशेन आमी जेजूचे लागशिल्ले इश्ट, जेजूचो लागशिल्लो अणभव आनी जेजूक लागशिल्ली साक्षी दिवंक आमकां आपयता. जायते फावटी हो जेजूचो अणभव आमी फावो ते परी घेवंक ना आनी आमी घेतलेलो अणभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी उदार जावंक ना. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोसाची बरी खबर दिवं तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्यां आदीं मारी मागदलेनाक वेचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यान ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासना. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हकल अशें सांगता. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक राती म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोवूंक वेतोली.
रस्त्यांचेर आनी चौक्यांचेर म्हज्या काळजाच्या मोग्याक हांव सोदतली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराच्या राखणदार शारांत बोवाडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोग्याक तुमी पळयला. ताका सोदून तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका अंतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें वोंट तुजी तोखणाय कोत्तले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें होंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. हाड पडलो जाल्यार बाजेर तूं उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकोट्याच्या सावळेन कुशलकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. मारये सांग आमकां खबर वाटेर कितें पळयलें. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोण बोगलो परजोळ. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया बो सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोमयाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये.
तिणें वळोन ताका म्हणलें, रब्बोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारी मागदलेन गेली आनी आपणें सोमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. जिवीत म्हणल्यार एक सोद. लायफ इज अ सर्च. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान एक धाकटें वाक्य, हें स्मॉल सेंटेन्स आमच्या जिवितान लावन पळोवया. सोद, सर्च. कोणाक सोदपाक जाय, कित्याक सोदपाक जाय? सोद म्हणटा तेन्ना दोन भाशेची सोद आयज आमी पळोवंक जाता. एक, कोण सांडला ताका तूं सोदता, वो दुसरें, तूं सांडलाय तुकाच सोदता, वो तुका आनीक कोण सोदता. दोनूय वाटेन जावपाक शकता. आनी आमच्या जिवितान भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी असलें पळयता. सांडल्यांत कित्याक दिशा चुकल्या, डायरेक्शन चुकलां जिविताचें. वयतालो एके कडेन, पावला दुसरे कडेन. वो वचूंक जाय आसलें एके कडेन, इंटेंशन आसलें, मनान आसलें वचपाचें, पूण पावला दुसरेच कडेन. भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितान आमी हें पळोवंक जाता काय? आयचीं वाचपां आमकां हो सोदपाचो संदेश दितात. ते आमच्या जिविताक कशे भाशेन लागता. आयज गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें आमी पयलें वाचप घेतलां. ओकोल आपल्या न्हवऱ्याक सोदता. तो ना जाल्लो आसा, सोदूंक भोंवता. पलंगार पळयल्यार थंयसर ना. घरांतली भायर सरून मागीर नाक्यार गेली, थंयसरूय पयलो मेळूंक ना. मेळोंक ना तेन्ना सोदीत रावली, निमणो ताका मेळ्ळो. हाचें वाचप काबार जाता आसतना आमी आयकलां. तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. भाव भयणीनो, मोग आसा थंयसर सोद आसा. हो मोग सोदता. हातून आमी पळोवंक जाता फुडें न्हवरो सांडला, कित्याक ती घरा आसा म्हणटच ही ओकोल सांडल्या म्हणूंक जायना. न्हवरो ना, जो ताचो मोगी आसा तो ना. तो सांडला जाल्यार ह्या सांडलोल्या मोग्याक सोदूंक ती गेली. आयज आमी कितलीं जाणां सांडलोलीं आसा काय? आयज आमचे कितले जाणांचे मोगी सांडलेले आसात काय? पोटाक लागून गेल्लो भायर, दुडवांक लागून वो जोडूंक जाय, फामील पोसपाक जाय, मन बरें आसलें, इंटेंशन बरें आसलें, सोदूंक म्हणून भायर गेल्लो थंयसर आनीक खंयसर फारोवलो. जायत्यो काणयो आमकां असल्यो घडयो आयज आयकूंक येता. आनीक कोण बायले फाटल्यान गेलो, ती बायलेन ताका फुलयलो, भुलयलो. वो म्हजी बायल आनीक कोणाच्या फाटल्यान गेल्या, त्या दादल्यान ताका फुलयली, भुलयली. जायते पावटी भुलोवपाक वो फुलोवन सांडूंक कारण कित्याक तुजो मोगी आसा ताचे लागीं घडये वेळ ना, वो घडये परिस्थिती असली जाल्ली आसा, एकामेका बराबर वेळ सारपाक मेळना, सोयेक मेळना. सांडलोलीं आसात जायतीं, हाचेर चड उलोवपाक नाका. पूण जायतीं जेन्ना सांडलोलीं आसात तेन्ना सोदपीय आसात. सोदपी आसा तो घरा लागीं रावून, वो आपल्या इश्टां लागीं उलोवन, वो शेजाऱ्या, वो आपल्या सोयऱ्यां लागीं उलोवन, वो घडये प्रोफेशनल हेल्प घेवन, वो इगोर्जेंसान हेल्प घेवन सोदता. म्हजी पतीन सांडल्या, म्हजो पती सांडला, म्हजो मोगी सांडला, म्हाका तो परतून जाय. थोडी पावटी सांडलेलो आसा ताका दिसता आपूण बरो आसा, सारको आसा. सांडलेलो आसा तेंच बरें आसा, सांडलोलीं आसा तींच बरीं आसा. थंयसर आनीक नाका, कित्याक ह्या वाटेन बरें आसा. द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर सायड अशें आमी म्हणटा. आनी हे भाशेनूय घडये जायते जाणांक जाल्लें आसा आनी सांडलोलीं आसात. मारी मागदलेनाच्या जिवितान आयज आमी ह्या शुभ वर्तमान जें आयकलां तातूंत नदर मारली जाल्यार मारी मागदलेन
परतून परतून जेजूक सोदताली. कित्याक ती जिवितान सांडलेली आसली तेन्ना जेजून तिका परतून हाडलोली. जायते जाण जायते भाशेन मारी माग्दलेनाचेर बरयतात. तिचेर 7 देंवचार बसतले अशें एकलो म्हणटा. जाल्यार हे देंवचार म्हणटात ते देंवचार न्हय, पूण दुसरे वेगवेगळे तरेचे वायटां जी तिच्या जिवितान आसलेलीं आनी ह्या पासत एक वस्तरी कशी सांडून गेल्ली. आयज आमचेरूय कडेन जायते हे भाशेचे देंवचार बसलेले आसात जे आमकां वायट वाटेन वतात, दिशा सांडयतात, आमकां सांडोवन उडयतात. पूण ज्या वेळार तिका जेजू मेळ्ळो तेन्ना ती जेजूक चिटकून रावली. कित्याक जेजूक चिटकून रावली तेन्ना हे दुसरे वस्तू ज्या वरवीं ती सांडलोली, वेगवेगळे तरेन ती सांडलोली, ती सगल्यो वस्तू पयस जावन जेजूक चिटकून रावली. आनी ज्या वेळार जेजूक काडून व्हेलो तांचे मदलो, म्हणजे खुर्साचें मरण ताका फावो जालें, ताका फोंडान निकिपिलो, तिच्यान जेजूक सोदिनासतना रावंक जावंक ना. देखून फोंडाशी गेली. सकाळी सकाळी उठोन फोंडाशी आयली. आनी फोंडाशी आयली तेन्नाय थंयसर ते समाधीन जेजू दिसती पडना. जेजू ना, कोणें तरी काडून व्हेला, सांडलो म्हजो जेजू. जरूय खरेपणी जेजू सांडूंक ना. आजून पासून मारी माग्दलेन कडेन सांडलेली आसली. आंज बडवे दिसती पडले, तांचे लागीं विचारलें, कित्याक तांणी ताका विचारलें, तूं कित्याक सांडल्या, तूं कित्याक रडटा, खंय कितें जालां? म्हज्या सोमयाक काडून व्हेला, म्हज्या सोमयाक चोरून व्हेला, ना केला, देखून हांव सोदतां. ही सोद भाव भयणीनो जेजूची करता आसतना जेजू मेळ्ळो. ओडोन पडत जाल्यार जेजू थंय आसलो, पूण तिणें जेजूक ओळखूंक ना. जायते फावटी आमी सांडलेलीं आसा तेन्ना आमकां समजना. थोडे फावटी आमचें सोल्युशन जें आसा, प्रश्न सुटावो करपाची जी तरा आसा ती तुमचेच मुखार आसा. जो घोव आनी जी बायल एकामेकाचेर घडये आतां दुबावतात वा सांडलेलीं आसात, जरी तर बसलीं आनी उलयलीं एकामेका लागीं आनी एकामेकाची वळख सारकी पत्तून घेतली, एकामेकाची परिस्थिती समजून घेतली, कित्याक सांडलेलो, कित्याक सांडलेली, कित्याक दिशा बदलली, हें जरी तर आयकून घेतलेलें घडये वळखुपाचें. पूण जायते फावटी ही वळख जायना. कित्याक जेन्ना आमी सांडलेलीं आसा तेन्ना आमचें मन आनी कांयच सोदिना, वो कांयच आयकपाक सोदिना, वो मेळ्ळा ताकाय वळखना. जे भाशेन मारी माग्दलेनाक जेजू मेळ्ळो, पूण जेजू मेळ्ळो तिणें वळखूंक ना. ह्या पासत भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सांडलेलीं आसा जायते फावटी मेळटा एकामेकाक, एकामेकाचें जिवीत परतून ओळखून घेवप एकदम गरजेचें. तें जरी तर जायना आमी सांडलेलींच उरतलीं, मेळचीं ना एकामेकाक. आनी जेन्ना मेळो ना तेन्ना दोगांयकूय जाय सोदलेलें आनी मेळ्ळलें, पूण दोगांयनी मानून घेनात. इगो जायते फावटी आमचो वाडला, एकामेकाक सोदूंक आमकां फावो करिना. वो भिरांत आमची आयिल्ली आसा मारी माग्दलेना भाशेन आसा, पूण दिसती पडना. जाल्यार असल्या वेळार खुद जेजू आपूण मुखार येता. आनी जेजू जाणा कशे भाशेन ती म्हाका वळखतली. तिचें नांव घेतलें मारये, आनी हें नांव घेतलें तेन्ना परतून आनी विचारपाक नाका, आरे तूं जेजू, हें विचारपाक नाका. तिचोय जबाब रोखडोच आयलो, राबोनी, गुरुजी, वळखलो तिणें. म्हणटच सांडला ताका सोदतले जाल्यार भाव भयणीनो वळखप एकदम गरजेचें. वळख घेवप, जाणा जावप. आनी जीं कुपां आमच्या मनान मांडलेलीं आसा, जे दुबाव मांडलेले आसात, जी भिरांत चडलेली आसा, ती मातशें कुशीन काडून, ही कुपां कुशीन काडून आमी पार पडोवंक गरज. ती अकल जेन्ना त्या रस्त्याचेर चलून गेली, तांकां सोडून, म्हणजे ते जे रस्त्यार आसले तांकां सोडून पार गेली, तेन्ना तिका काळजाचो मोगी मेळ्ळो. आमी पार वचपाची गरज आसा. आनी ज्या मेरेन ह्या आमच्या दुबावांचेर, ह्या आमच्या भिरांतीचेर, वो ही जीं आमी वेगवेगळे तरेची कुपां घातल्यात तांचे पार वचना, आमी एकामेकाक भेटना, एकामेकाक मेळना. आनी तिसरो स्टेप जो मारयेन घेतलो, तिका मेळ्ळ्या उपरांत ती बेगीन बेगीन वचून जेजूच्या शिसांक सांगलें. तांकां कळयलें कितें कितें जालां तें, कितें खंय मेळ्ळां, कितें सांगलां तें वचून सगलें तांकां सांगलें. फर्स्ट विटनस, जेजूची पयली गोवाय. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां मेळ्ळ्या उपरांत
जें कितें आमी सोदताले वो जाका आमी सोदताले तो आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी ही गोवायकी दिवंक गरज. कित्याक जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना भोव करून घोव बायलां सांडलेलीं आसात तेन्ना दुसऱ्याक आमी जायते फावटी सांगता एकामेकाच्यो केशी. बायल आहा ती घोवाच्यो केशी सगल्यांक सांगता, घोव आसा तो बायलेच्यो केशी एकामेकाक सांगता. पूण तुमचे मदें सारकें जाल्या उपरांत जायते फावटी सांगनात मागीर. जो कोण तुजें चिंत्तालो तो आजून चिंत्ता सांडलेलीं आसात म्हूण. जाल्यार बरेंपण आसा तें एकामेकाचें सांगप जायते फावटी गरजेचें आनी तें आमी चुकयलां. वायट आसा तें आमी रोखडेंच सांगता एकामेकाक, खबरो रोखड्योच करता वायट आसात त्यो. जाल्यार बरें सांगप, विटनस दिवप एकदम गरजेचें. तर आयच्या दिसाक मारी मागदलेनाच्या जिवितांतल्यान हो अणभव आमकां मागुया. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, तो आमचो देव, तो सांडूंक ना. आमी घडये सांडलेलीं आसा जाल्यार आमी ताका सोदूंक, आमी ताका भेटूंक आनी भेटल्या उपरांत आमी ताका ओळखूंक आनी ओळख घेवन अणभव घेवन होच जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवंक हे भेटेंत आमकां करपा मागुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या प्रार्थने बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, बागयोन मारिया मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयल्ली ती मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचोय योद्न तुका मानो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायेक धीर आनी घोटाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजान आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान. बोड दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका चोय चोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका चोय, उत्सर्गीत तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट परगोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. इल्लोसो वेळ ओगीच राव, तुकाच विचार. सांडलाय तूं? आर यू लॉस्ट? व तुजो कोण सांडला? सांडलेलें आसा तें सोदूंक आनी तारूंक जेजू आयला. देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलयेत संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलयेत संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलयेत संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना,
पण तुझ्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. क्रिस्ताचो मोग आमकां बळ करता. जियेतात तें आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवन जालो ताचेच खातीर जिवोवच्या. तो सगल्यां खातीर मेलो आनी पुनर्जिवन जालो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या सोमयाच्या मोगान पेटय. बाग्योन मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज शुक्रार सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया K9 पेज नंबर 143 K9.